नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आयज केंद्रीय मंत्री आनी भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी संसद भवनाच्या भायर पत्रकारांकडे उलयतना काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी काल पत्रकार परिशद आफोवन राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड हांच्या आड केल्ल्या विधानाविशीं खर टिका केल्या. राज्यसभेच्या अध्यक्षा आड अशे तरेन आरोप करून काँग्रेस पक्ष संसदीय वेवस्था दुर्बळ करपाचो यत्न करता असो प्रत्यारोप तांणी केलो. विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयरमैन के ऊपर आक्षेप लगाए थे. खड़गे जी जो इतने सीनियर लीडर हैं, उनको इतनी इल्म होना चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि the ruling of the chairman is final and the ruling of the chairman is unquestionable. और वह भी हाउस के अंदर नहीं, हाउस के बाहर इस तरीके का आरोप लगाना यह बहुत ही निंदा योग्य है. ये इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है. इसकी भर्त्सना करनी चाहिए. आयज सर्वोच्च न्यायालयान प्रार्थना स्थळ अधिनियम 1991च्या कायदेशीरपणाक आव्हान करपी याचिकेचेर सुनावणी जातली. ह्यो याचिका या अधिनियमाच्या कलम 2, 3, 4 रद्द करपाची मागणी करत न्यायालयान सादर जाल्यात. या कलमा अंतर्गत कोणूय मनीस वा धार्मीक संघटनेच्या पूजा स्थानांचेर आनी कोणी परत दावो करपाचेर प्रतिबंध लागू जातात. तशेंच धार्मिक स्थळांच्या स्वरूपात बदल करपाक लेगीत बंदी आसा. ह्या सुनावणेक वेगवेगळ्या न्यायालयांत ह्या विशया संबंधात सुरू आशिल्ल्या खटल्यांची फाटभूंय तपासतले. हातूंत वाराणसीचे ज्ञानव्यापी मशीद, मथुराचे शाहीद ईदगाह मशीद तशेंच संभलचे शाही जामा मशिदीचो आस्पाव आसा. आयज नवी दिल्ली हांगा CII हांणी आयोजीत केल्ल्या संवसारीक अर्थीक धोरण मंच 2024 कार्यावळींत देशाचे मुखेल आर्थीक सल्लागार V. आनंद नागेश्वरन हांणी मार्गदर्शन केलें. ह्या वेळार तांणी आपल्या उलोवपांत देशाच्या आर्थीक वेवस्थेची तांक तशेंच मुखार येवपी आव्हानां विशीं सविस्तर म्हायती दिली. We are happy about the fact is that on the right side what you see is that capital formation as a share of GDP was 27.3% pre-COVID, and because of balance sheet issues in the private sector, and now it has increased to 30.8%, a 3.5 percentage point increase, largely because of government-driven public investment. But I must add that the private sector is also beginning to deploy its capital with the much better balance sheets, much better profitability, and that we think will continue. So in that sense, we do see this number heading towards the mid-30s in the course of the next 5 years. आयज मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारांकडे उलयतना नोकऱ्यां खातीर पयशे घेवपाच्या घोटाळ्यान तांचेर तशेंच तांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हांचो हात आशिल्ल्याचो निराधार आरोप फुडाऱ्यां आड ते कायदेशीर कारवाय करतले अशें तांणी सांगलें. आपल्या बायलेन सरकारी प्रकरणात केन्नाच हस्तक्षेप करूंक ना. तशेंच ह्या घोटाळ्याची चवकशी आपणेन सुरू केल्या तेन्ना अशे तरेचो आरोप करप हो विरोधी पक्षा वतीन तांच्या दुर्बुद्धीची गवाय आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. विरोधकांक दाला कितें ताका कसोच इश्यू मेळना आनी डे बाय डे म्हाजेर स्वता एलिगेशन करपाक लागल्यात. म्हणजे मिसेसीचेरूय एलिगेशन करपाक लागलेल्या. अरे म्हटल्यार ती कसल्याच केन्नाच एडमिनिस्ट्रेटीव कामांनी सरकाराच्या खर्चात हितून केन्नाच भाग घेयना. पॉलिटिक्सान ती आसा, भारतीय जनता पार्टीचें काम करता ओके. ते डे बाय डे म्हणजे बरें एडमिनिस्ट्रेशन, सरकाराचें बरें काम हें तांच्यांनी पळोवन उजो जाला. म्हणून अशा पद्दतीची पेटल्या एलिगेशन विरोधक गोंयांतले आनी आम आदमी पार्टी हे म्हजेर करपाक लागलेले आसा. हांव तांकां सांगपाक सोदतां की अशा पद्दतीची पेटल्या एलिगेशन करता पळय हांचे कायद्यान सगळ्या वाटेंतल्यान कशा पद्दतीन जर आयदर डिफेमेशन घालप, लसूट फायल करप ही सगळी ऑप्शन
ऑलरेडी चालू केल्या जाता तितके बेगीन त्याच्यात निवडपाची नोटीसी जी आहा पळय इश्यू करतलो ही एकटोय मनीस सुटचो ना. आयज भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी चिखलेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राक भेट दिवन थंयचे दोतोर तशेंच हेर कर्मचाऱ्यां सयत गरजेच्या वखदांचे तशेंच हेर साधन सुविधांच्या उपलब्धताये विशीं नियाळ घेतलो. ह्या वेळार तांच्या सयत भलायकी सेवा संचालनालयाच्यो उपसंचालक डॉक्टर रुपा नायक तशेंच भलायकी अधिकारी डॉक्टर सुजाता हजर आशिल्ल्यो. आपल्या भेटी विशीं पत्रकारांक म्हायती दितना हांवें ह्या केंद्राच्या साबार कर्मचाऱ्यां कडेन उलोवन तांच्यो समस्या आनी गरजो जाणून घेतल्यात अशें सांगलें. तशेंच ह्या केंद्रांत आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांचेर उणावाचेर बेगीनूच उपाय करपाचें उतर भलायकी मंत्र्यांनी दिलें. एड्रेस करपाक आयला. फाल्यां पर्यंत नर्सीस आनी बाकीचे इश्यू सगळे आमी करतले. मोविनान डॉक्टराक सांगलें हांवें ब्रीफ कर म्हणून आयज कितें जालां तें, कित्याक तेणीच फोन केल्ले की हांगा येवन इन्स्पेक्ट कर आनी कित्याक सरकाराची जबाबदारी आहा की जे गोश्टी शॉर्टफॉल जे आहा ते पूर्ण आमकां करपाक जाय कसल्या परिस्थितींत. जे जे कितें इश्यू आहा पॉयंट वायज आमी एक एक करून फाल्यां 2-3 इश्यू आमी सॉल्व करतात. डॉक्टरांची शॉर्टेज आहा ती डॉक्टरांची शॉर्टेज कसल्याय परिस्थितींत आमकां एड्रेस करपाक जाय. आनी मोवीन बी आहा ताका घेवन एक करून आमचे बाबा दाजी साळकाराचो बी विशय आहा, संकल्पाचो विशय आहा आनी मोवीन फाटी लागला हे सगळे बेगीन जाग्यार घालपाक जाय म्हणून घालता. उत्तर प्रदेश सरकाराचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्या फुडारपणा खाला 13 जानेवारी सावन महाकुंभ 2015 ह्या महामेळाव्या 2025 ह्या महामेळाव्याचें आयोजन जाता. हे फाटभुंयेर उत्तर प्रदेशाचे मंत्री धारा सिंग चौहान आनी रमकेश निशाद हांणी पणजेंत एक भव्य रोड शोंत वांटो घेतलो. हे वेळार उलयतना महाकुंभ हे भारताच्या विविधतायेन आशिल्लें प्रतीक आसा आनी ह्या महाकुंभान ह्या वर्सा संवसारीक प्रतिनिधीं खातीर तशेंच थळाव्या लोकां खातीर लेगीत खासा साधन सुविधांची तजवीज केल्या अशें धारा सिंग चौहान हांणी सांगलें. रोड शो उपरांत तांणी गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले तशेंच मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे लागीं भेट करून तांकां महाकुंभा खातीर आमंत्रण दिलें. केंद्र सरकाराक सिरिया हांगा चालू आशिल्ल्या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर सिरियान अडकून पडिल्ल्या 75 भारतीय नागरिकांक भारतांत हाडपाक येस आयलें. दमिश्क आनी बेरुतांतल्यान भारतीय दुतावासाच्या मजतीन भारतीय नागरिकांक भायर काडले. भारतांत परत हाडपाची बरे तरेन सोय केल्या बद्दल नागरीक रवी भूषण हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उपकार मानले. We should be very much thankful to Modi ji and his team, Ministry of External Affairs, जिन्होंने एक एक्सट्रीम लेवल पे जाकर हम लोगों को वहाँ से निकाला. अदरवाइज हम लोगों ने बॉर्डर पर देखा बाकी कंट्रीज के लोग दे वर जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर. वो इधर उधर घूम रहे थे, वीज़ा की फैसिलिटी नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था. बट इंडियन एम्बेसी ने वहाँ पर हम लोगों को इतने ईजिली वीज़ा अरेंज कराए. सारी बेसिक नीड्स जो होती है पानी खाना वो सब भी पैरेलल में अरेंज कराए. तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट. सिंगापूर हांगा आयोजित फिडे संवसारीक बुद्धीबळ वस्तादपण सर्तीत भारताचे डी गुकेश हांणी चीनाच्या आदले सर्तीचे वस्ताद डिंगलेरीन हांच्या मजगतीं सर्तीचो 14वो आनी निमणो खेळ सुरू जाला. आयच्या ह्या खेळाच्यो जैतिवंत ह्या सर्तीचो वस्ताद थारतलो. आयचो खेळ बरोबरीन सोंपल्यार फाल्यां टाय ब्रेकर खेळ जातलो. काल जाल्ल्या 13व्या खेळांत 5 वरांच्या खेळा उपरांत दोनूय खेळगड्यां भितर बरोबरी जाल्ली. दोनूय खेळगड्यां कडेन सद्याक 6.5 गुण आसात. पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला. जशें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आस्वाद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.